नमस्कारू. श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री वी नंदगोपाल शणै कण्णूरू. लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरू हानी प्रस्तुत कोर्चितसला आमगेले युवा साधक कार्यक्रमाक तुमक पूरा जना स्वागत करतास. आजी आमगेलोट्टस श्री एम ज्योतिप्रसाद नायक आणि श्रीमती वंदना नायक हांगेले धुव आणि श्री एम नरेंद्र नायक हांगेले भयणी जावन आशिल्ल्या एम सुभद्रा नायक. सुभद्रा, तुक ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सांगतास. सो कलिनरी आर्ट्स म्हळ्यार रांदपा विशयांतू आमगेल्या देशांत मात्र न्हयशी विदेशांतूय मस्त नाव पाविल तसला सुभद्रा आज आमगेलोट्टस. हिगेल्या काणी आज आम्ही ऐकूया. रांदपांतू स्टार्ट करची केदनाय स्टार्टर्स आवडतो. सो ॲज अ स्टार्टर सुभद्रा, तुगेल्या चाइल्डहूडांतू आणि प्रायमरी आणि हायस्कूल एज्युकेशन तू खंय केलेला? हांव म्हगेल्या प्रायमरी एज्युकेशन आणि हायस्कूल एज्युकेशन कॅनरा उर्वांतू केलेलं आसा. ओके. तू सान आसतना दुखून तुका रांदपांतू मस्त इंट्रस्ट आशिल की? तशी सांगता जाल्यार आमगेल्या घरांत तूं सगळे जण रांदपांतू एक्सपर्ट म्हूण येता. म्हगेल्या आनू तुकुनू आम्म तुकुनू म्हगेले सकड माव माई आनी पुरे पच्ची जावो अक्क जावो अण्ण जावो पुरे जणांतू रांदपांतू इंट्रस्ट घेतिल्लो आसा. तशें तांकां पळोवन पळोवन म्हाकाय मस्त उमेद येयला आसा. सो तांणी केन्नाय रांदपणी करतना म्हगेल्या अण्णान म्हाका केन्नाय आपोवन लसूण सोलोवचाक आनी पियाव सोलोवचाक पुरे म्हाका एक मुलांत बसोवन एक अट्टी लसूण दिवचें जावं कसं नाही दिवचें न्ही आमी ओटूच रांदप करचें. तशें म्हाका तेदून दुखूनची मस्त उमेद आशिल्ला रांदपांतू. रांदप म्हळ्यार गम्मत म्हूण तुका तेदना दुखून फील जावच्या सूर जाला न्हय? वय. ओके. सो तुका हांव तुका केन्ना दुखून पळयला म्हळ्यार तेन्ना दुखून तुका कितले इंट्रस्ट संगीतांत इंट्रस्ट, डान्सांत इंट्रस्ट, नाटकय केला तुवें, तितले कॅम्प आमी ಒಟ್ಟು केला, सायकलिंग जावो स्विमींग जावो ट्रेकिंग जावो रॉक क्लायंबिंग जावो प्रति एक विशयांतूय तुका तितले इंट्रस्ट. ह्या इतली इंट्रस्टांतूय आनी हांव मुखार सुच्या कुकिंगांतू हँच मुगेल प्रोफेशन जावन शिकता म्हूण तूं केन्ना डिसायड केलें? आतां जाल्यार पुऱ्यांत म्हाका इंट्रस्ट आसा डान्स जावो तूं सांगिल पुऱ्यांत करता वाते जाल्यार करियर जावन म्हाका कुकिंगांतूची पुर्तुकून इंट्रस्ट आशिल्ला. तशी 10th तुकुनूची म्हाका म्हगेल्या अम्माली एक फ्रेंड आसा. तशी तुगेले धूव कलिनरी आर्ट्स शिकून आशिल्ली. तशी ता म्हगेल कन्ना पडली एक दिवस. मागीर त्या दिवस तुकुनूची अम्मा लागीं हांव म्हाका व्हड जातर कलिनरीची शिकूका म्हणून हांव अम्माक तेदना सांगिल्लें आसा. ओके. सो तू 10th आसतनाची तुका मुखार सुनू कलिनरी आर्ट्स करका म्हूण तूं डिसायड कोन्न जालेलें. सो आतां पियून तूं ह्या कलिनरी आर्ट्स शिकता जाल्यार पियून तूं कॉमर्स घेवका की सायन्स घेवका तसल कसं स्पेसिफिकेशन आशिल की? तशी कसं नाही ना स्पेसिफिक तू कसं नाही एक सायन्स जावं आर्ट्स जावं कसं नाही घेव येता. तांगेले एक क्रायटेरिया कसं आशिल म्हळ्यार तुका पियून तूं 60% आनी एबव मेळका म्हणून. सो हांव त्या क्रायटेरिया मीट करून कलिनरी आर्ट्स मणिपालान तूं जॉयन जाली. ओके. सो मणिपाला तूं खंयची कॉलेज कॉलेजा नांव खंयचें? द वेलकम ग्रुप ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ हॉटेल एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून म्हगेल्या कॉलेजा नांव. सो 3 वर्सां कोर्स जाता तशी तातूंत जॉयन जालेलो आसा. ओके. एट द एंड ऑफ 3 years तुका कसन डिग्री मेळटा आशिल्ला आनी तुगेल्या करिक्युलम तूं कसे सब्जेक्ट्स आशिल्ला आनी एग्जाम कशें आशिल्ली तुगेल्या? थियरी एग्जाम आशिल्ली की प्रॅक्टिकल एग्जाम आशिल्ली की हाजे विशय पुरो आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगता? सो जॉयन जातनाची म्हाका कसं नाही गोत नाशिल्ली कुकिंगाचा. म्हळ्यार सांगिल म्हणके लसूण आनी पुरे सोलोवचा गोत आशिल्ला जाल्यार नायफ कशी दवरचा, कट कशी करचा, कितले टायपा कट्ट आसा पुरे म्हणून कसं नाही गोत नाशिल्ला. तशी म्हाका फस्ट तांणी म्हणटना 50+ टायप एक्चुली कट्स आसा बट आमकां स्टार्टींग शिकयलेलें 50 तुकून शिकयलेला. आनी नायफ कशी दवरचा, चॉपिंग बोर्ड कशें सेट करचा, तूं तुगेल्या कोयर खंय घालका, रायट सायडार तूं तुगेल्या पुरे प्लेट्स आनी खंय सेटअप करता थंय तुकून आमकां शिकयतले आशिल्लीची.
तशी आमकां टिचर्स आनी पुरे मस्त लायक आशिल्लीची आमकां बेसिक्स तुकून शिकयलेलो आसा फावंडेशन कुकींग तुकून स्टार्ट केलेलो आमकां कॉन्टिनेंटल बेकरी आनी इंडियन फर्स्ट इयर आमकां पुरे फावंडेशन मात शिकयलेलो आसा तांतू येवपास आमकां थियोरी क्लासीस म्हूण आसता तांतू बिजनस मॅनेजमेंट आनी न्यूट्रिशन तसले पुरे सब्जेक्ट्स आसता आनी थियोरीक आमकां विंगडची क्वेश्चन पेपर्स आसताची थियोरी आन्सर करूंक आनी प्रॅक्टिकलांतू आमकां तांणी एक डिश सांगताची कोण दिवका म्हणून सो बेस्ड ऑन दॅट तांणी आमकां इवॅल्युएशन करताची आनी एवरी क्लासीस तांणी इवॅल्युएट करता आशिल्ली बेस्ड ऑन टीम सो त्या वे कॅल्क्युलेट करून वटूच आमकां मार्क्स दिवचे आशिल्ले. ओके सो एट द एंड ऑफ द 3 years तुगेला कसे डिग्री येता आमकां बॅचलर्स इन culinary आर्ट्स म्हणून आमगेल्या डिग्रीचें नांव. ओके सो आतां 3 years म्हळ्यार 6 semesters वय 6 semester आसता तांतू एक सेमिस्टर आमकां विच इज ऑफ 6 months ड्युरेशन आमकां लीला इंटर्नशीप आशिल्ली. इंटर्नशीप आशिल्ली. ओके सो तुगेले इंटर्नशीप एक्सपिरियन्सा विशीं आमकां सेल्फ सांग. तशी आमकां खंयची आमी हॉटेल जावं रेस्टॉरंट जावं चूज कोरेत एके इंडियांत चूज कोरेत एके एब्रॉडांतू चूज कोरेत सो हांव पर्टिक्युलरली जावन लीला पॅलेस चूज केलेला इथा म्हणल्यार म्हगेल्या आन्नान केन्नाय तागेल बिजनेस मिटिंग्स आनी पुरे लीला पॅलेसांतू करचें आशिल्ला तेश म्हाका पळोवन कंडापटे फॅसिनेशन लीला पॅलेस म्हळ्यार तेदन हांव सान आसतना वचून कितली हॉड भितर कसो जावचा पुरो आनी पुरो म्हूण म्हाका मस्त इंट्रस्ट आशिल्ला तशें हांव ताकाची अप्लाय केलेलो आसा. सो इंटर्नशिपाक आमकां इंटरव्यूज आसता सो इंटरव्यूज दिवन आय गॉट इन लीला पॅलेस. ओके सो आतां तू लीला पॅलेसान तू इंटर्नशीप करतना तुगेलो थंय एक्सपिरियन्स कसो आशिल्ला तू कसो पुरो शिकू मेळ्ळा. फर्स्ट म्हाका तांणी बेकरीन तू असायन केलेलो आसा थंय म्हाका केक्स डिफरंट टायप्स ऑफ केक्स करूं आशिल्ला आनी चॉकलेट हातूंत घालूं आशिल्ला सो इंटर्न म्हळ्यार तुका मेन काम करूं दिनाची युजली तशें म्हाका एक सगळे दिवसाक सकाळ तुकून हांव स्ट्रॉबेरीज कट करूं सूर केल्यार सांजे तर हांव स्ट्रॉबेरी कट करून आसता आशिल्ली तशी 12 घंटो 13 घंटो पुरे स्ट्रॉबेरीज मात कट करूं तशें म्हाका स्ट्रॉबेरी म्हळ्यार जायनाशिल्ली मदेंत एक टायमार आनी सांजसान तुका बादाम पिस्ता तापुरे चॉप करूं हँड चॉप करूं आशिल्ली फायनली आमगेल्या शेफ मस्त पर्टिक्युलर आशिल्लो तशी ताका पुरे बादाम तुकून आमी हँड चॉप करता मदेंत स्लायस करता त्या पुरे तांणी इंटर्न्सा दिवचें आशिल्लें काम. सो आनी चॉकलेट्स करतना मोल्ड क्लीन करचा पुरे इंटर्न जाल काम आशिल्लें सो त्या पुरे बेकरीन तू शिकूं मेळ्ळी म्हाका. मागीर म्हाका 1 म्हयनो झेन किचन म्हूण आशिल्ला दॅट इज पॅन एशियन क्युझीन आनी इंडो चायनीज सो थंय म्हाका चायनीज इंडियन चायनीज करूं मेळ्ळा आनी सुशी सेक्शन आशिल्ली थंयची सो सुशी करूं शिकयला. मागीर आनीक म्हयनो म्हाका गार्ड मांजार म्हूण आशिल्लें. गार्ड मांजार म्हळ्यार बेसिकली तुका कोल्ड किचन जाता तुका ते सॅलड्स मिल्क शेक आनी ज्युसीस फ्रेश ज्युसीस पुरे तुका सकाळचे बुफेक दवरता पळय त्या पुरे करूं आसता आशिल्ला आनी ताजे तरी म्हाका बुच्चरींत एक काम करता म्हूण मस्त उमेद आशिल्ला सो युजली ट्रेनीज पुरे बुच्चरीक आनी ऑप्ट करनाची जाल्यार म्हाका मस्त एक आश आशिल्ली एक हर्ट शें आशिल्ला म्हाका शिकूंक जाता त्या म्हळ्यार आय थॉट इट वॉज द मेन थिंग अ शेफ शूड नो खंय तुकून स्टार्ट करता आनी खंय तुका पार्ट्स आनी पुरे यूज कोर तूं डिफरंट कायंड्स ऑफ एनिमल आनी पुरे तशी हांव म्हगेल्या शेफा वचून रिक्वेस्ट करून ताणें म्हाका 2 months बुच्चरीन तूं प्लेस केलेलो आसा. ओ तूं एक स्वता वेजिटेरियन जावन मांस आशिल्लें तसलें एक डिविजनां जावं का म्हूण सांगून वचून काम केलां सो तुगेलो एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो. तशी म्हाका एक हर्ट आशिल्ली की हांव हर्ट म्हूण न्ही सो म्हाका म्हगेलें कम्फर्ट झोना तुकून भायर येवंक आशिल्लें तशी वचून 2 months काम करतना फर्स्ट वीक म्हाका मस्त कश्ट जालेलो आसा तशी घरा येतना सगळीच म्हगेल्या आंगाक एके मटनाची घाणी एके जेलक्याची घाणी सगळी साली जेलक्याच स्केल आसता आशिल्ली म्हगेल्या शेफ कोटा वयर आनी पुरे आशिल्ला सो ಸ್ವಲ್ಪ मस्त प्रॉब्लेम आशिल्ला. मागीर हगूर हगूर अभ्यास जाता जाताची आय गॉट गुड एट वॉट आय वॉज डुईंग. ओके तशी व्हेरी इन्स्पायरींग सुभद्रा. सो तूं
वरलाल पूरा जन तुगल क्लासमेट्स अन B.Com जो BSc की इंजिनियरिंग की डॉक्टर की हाँ पूरा शिकचे असताना तू एक कोणेही चूज करणार अंतील तसं एक कोर्स सिलेक्ट केला आणि तुगल इंटर्नशिप एक्सपिरियन्स ऐकताना आमक दिसतास की सुलभेचा विषय नाही अश पुरा तू सिलेक्ट करताना तुगल घरा दुखून तुक सपोर्ट कशें आशिल्ला मिगेल घराच पूरे जन मस्त सपोर्टिव आशिल्लीची पूर तुकूनु ಜಾಯಿನ್ जावच तुकूनु आम जवो आनु अण्णा पच्ची पूरे जन मस्त सपोर्टिव आशिल्लीची तुगेला घरान तू अण्णान जो अम्मान जो तुका रांदप करतना पळोवन हांवें हांगेल वरी इतली रुचीकोन रांदप करूं जाव का हाजे खातीर हांवें ह्या कोर्स जॉईन जावचें अशी तू केन्नापुणी आलोचन केला की आतां तशें म्हळ्यार तांकां बारी खूश जावन आसता पुरो जाल्यार इलेक्कून आसता पुरो अम्मान आनी पुरे तितले लायक रांदप करतना तांगला म्हणके शिकू का एक दिवस हो म्हणून तशें तू इंटर्नशिप करतना तुका मस्त कश्ट फेस जाले इनिशियली तुका मस्त हार्डशिप्स फेस जाले हें पुरो करतना तुका केन्ना पूण इलेक्टला की जाय आशिल्लो म्हाका हांव न्हू तो धर्मा B.Com की कसन एक कोर येत आशिल्लो म्हण दिसला की तुका केन्ना पूण इनिशियली हांव लीला पॅलेस आसतना केलो दिवस आशिल्ला एक पाटी जाय की नाका म्हणून जाल्यार एक सांत कुनू हर्ट आशिल्लो देखून हांव घट्टी राबून हांव मिगेल कंप्लीट केल्ला कशी पुणी 6 months बट केलो मिगेल फ्रेंड्स आसाची जो क्लासमेट्स आसाची तांणी अर्दारीची राबून म्हाका येयला आसता त्या म्हळ्यार इंटर्न्साक तांणी मस्त काम दिवचें आनी कश्टा काम दिवचें इंटर्न्साक आशिल्ला आमकां 12 घंटे म्हळ्यार नॉर्मल काम करचें दिवस म्हळ्यार काम करचें आसता 12 तुकून 16 घंटे तरी काम करचें आसता आशिल्ला मागीर स्पेशल डेज आसताली म्हळ्यार वॅलेंटायन्स डेज मागीर क्रिसमस जावो न्यू इयर्स जावो ताका पुरी आमकां रज मेळनाशिल्ला ताका पुरी आमी 20 hours पुरे थंय आसका हॉटलांतू आसका आनी आमकां कश्ट कसो म्हळ्यार आमी रब्बून काम कोरका न्हू तशी पुरे जाणां लायकची भायर आमकां आमी कशी लायक कोण प्लेटींग आनी कोण पुरे जाणां खावयता की तशी जी आमी भितर खावन आसता पुरोची बदक कशें म्हळ्यार भितर आमी खावच्या न्हू तची एक शीत जो एक रांदे केलो दिवस आमी कसं खायना ना तिले आसताची कस्टमराक सॅटिस्फाय करच्याक तशी ओके सो तुगेलें इंटर्नशीप एक्सपिरियन्स आयकून म्हाका मस्त कितले विशय आसा आमकां गोतनातील तसला म्हणून म्हाका फील जाला सो सुभद्रा तुगेल्या इंटर्नशीप जाता तरी तुमकां कॅम्पस प्लेसमेंट आशिल्ली की तुका प्लेसमेंट खंय जाल्लें कॅम्पस प्लेसमेंट्स आशिल्लो आमकां मस्त वेल नोन हॉटेल्स आनी रेस्टॉरंट्स आनी पुराय येयलीची कॅम्पस प्लेसमेंट्साक सो हांव म्हाका 2 कडेन सिलेक्ट जाल्लेलें हांव एक ओबुरॉय एक ग्रूप सांगतो तांतू म्हाका कॉमी 1 जावन एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेला आनी JW मॅरियट सांगतो म्हाका एक मॅनेजमेंट ट्रेनिंग जावन एक प्रोग्राम मेळ्ळा तांगेलो वॉयेजर प्रोग्राम म्हणून एक आशिल्ला सो तांतू कसं म्हळ्यार तुका 3 म्हयने तुका ट्रेनिंग पिरियड आसता मागीर तुका तांणी जुनियर सूस शेफ जावन प्रमोट करचें आशिल्लें सो म्हाका हांव ऑप्ट केलेलें आसा ओके सो सूस शेफ म्हणलें नाव इज एक्चुअली एक पोजिशन तुका ऑफर जालेलें नवा सो सुभद्रान सूस शेफ म्हणून मागीर एक बिझनेस स्टार्ट केला सो हाजे विशय आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगतो सो हांव सांगिल्लें तशीच म्हाका मॅरियट सांतू जॉब मेळ्ळेलो आशिल्ला मागीर कोवीड जाल्ला आनी कोवीड जातना तांणी कट डावन करूं सूर केलें तांगेलो स्टाफ आनी पुरे तशें एक दिवस म्हाका मेल येयलो आसता तांगेला तांणी म्हाका म्हणल्यार दे कुडंट एफोर्ड मोर पीपल इन देयर हॉटेल म्हणून तशी कॅन्सल करपा पडली तांकां ऑफर तशी एक वार म्हाका मस्त बेजारेर आशिल्ली तेदना म्हगेलो अण्णाल्या बर्थडे लागीं लागीं येवच्या सूर जालेला आनी म्हगेलो एक फ्रेंड बेंगलोरातून म्हाका फोन करून म्हणलें तिणें तिगेले बामणाल कितें एक केक हाडिल्लें म्हणून ताचें नांव ट्रेसलेचेसो म्हणून सो मंगळुरान तेदन कोणेंय ता केक कोर न्हू नाशिल्लीची सो हांवच एक घरांत कोण खावया म्हाका मस्त आश जाली खावया म्हणून तशी अण्णाल कशी बर्थडे आसा culinary कोर्स केलेली आसा कशीची म्हणून हांव एक ट्रेसलेचीस केक कोरून पुरे जाण आमगेल्या घरांत उरलां आयलीची केक कटींग आनी जाल्ला पुरे जाणांनी केक खातना एवरीबडी वॉज अम्युज्ड वीथ दॅट केक
तेदन मगेल एक वनीन सांगला तू बिझनेस कसं ना सुरू करना या केक कोण वीक कितले जण खाताच पळया मागिरी म्हणून ते म्हाका एक अशी एक आयडिया दिला तशी हांव लिखला वाय नॉट म्हणून ताच दिवस चमकली वचून मुगेला केक बॉक्सस हे हाडला आनी बेज हे हाडली केक आनी नेक्स्ट डे तुकुनूची हांव केक विकू सुरू केला अँड आय वॉज व्हेरी शॉक्ड विथ द रिस्पॉन्स दॅट आय गॉट मस्त ऑर्डर्स येवच्या सुरू जाली म्हाका तेदन तुकुनूची ऑल्सो थँक्स टू मुगेल अण्णा आनी मुगेल अम्मा तांगल निमित्त मस्त मार्केटिंगान तुवें हेल्प जाली म्हाका तशी. ओके सो तू स्वतः मेनू डिसाइड करचे प्लस इंग्रेडियंट्स हाडचे परचेस करचे मार्केटिंग करचे पॅकेजिंग करचे आणि डिलिव्हरी ताई तूची करचे तांतू मध्ये तू प्राइस सेटिंग कॉम्पिटिटिव्हनेस पुरा तू पळोवका सो इतली सकट तू करतना तुका ह्या पुरा तुका थंय culinary कोर्सान तू शिकोवन दिलें की हाऊ डीड यू मॅनेज टू डू ऑल दीस. फर्स्ट आमकां सांगिल म्हणके थियोरी सब्जेक्ट्स तूं बिझनस आनी हँडल कशें करचें आनी पुरे म्हूण शिकोवन आशिल्ली आनी एक सब्जेक्ट आमकां आशिल्लो म्हळ्यार फूड फोटोग्राफी म्हूण एक आशिल्ला सो तांतू तुका आपास तूं फूड कशी प्लेस करचें आनी ताजे कसो एलिमेंट्स दवरता चंद दिसूक म्हाकशी कसो बॅकग्रावंड दवरका ता पुरे शिकोवन आशिल्लीची सो ता पुरे हांव आमगे स्किल्स यूज करूं पळयला आनी हगूर हगूर फर्स्ट हांव केक मात्र कोन्न विकता आशिल्ली मागीर हांव एक लेखली की मंगळुरांत मस्त जनाक नवे नवे ट्राय आनी कोरका नवेची डिशीज विंगड कंट्री तुकून हांव कशी शिकले आस ऑपॉर्च्युनिटी आस मार्केटिंग कशी इतली लायक जाला केकाच्या सो आय थॉट ऑफ गेटींग इन टू समथींग न्यू सो हांव मुगेला एक फ्रेंड कम पार्टनर आनी तो मुगेलो टूची culinary शिकेल सौरभ म्हणून सो आमी दोग जाणांन ओटू मेळून सू शेफ म्हणून ऑफिशियली सूर केला सो तांत आमी कसो करता आशिल्ली म्हळ्यार एवरी मंथाक आमी डिफरंट कंट्रीजाच्या क्युझिन्स आनी पुरे इंट्रोड्यूस केलेला आमी मंगळुरांत सो मेक्सिकन एक पटी केलेला इटालियन केला आनी विंगड इंट्रोड्यूस केलेला आसा. ओके सो अशी तू सू शेफा खातीर विंगड मेनू सेट करता आसतना तू युएसाक वचून आयली सो ह्या तू केदन डिसायड केला आनी युएसा तू कशी चमकली थ्रू वॉट म्हळ्यार जॉब घेवन चमकल की इंटर्नशीप थ्रू चमकल की तू युएसा कशी चमकली हाजे विशीं आमकां स्वल्प सांगतला. तशी सू शेफ चंदायरी चलता आशिल्ला जाल्यार म्हाका एक कशें की कसं की एक कंप्लीट जायन अशें फिलींग येता आशिल्लें आनी म्हाका कसं की एक नवें शिकूं का म्हूण एक फिलींग आशिल्ला फुडान तूं कितली शिकल्यार तुका पावची म्हूण ना कित्याक म्हळ्यार तितली वास्ट आसता एरिया सो मुगेल एक आमगेल कॉलेजान तूं एक एजन्सी येवन आशिल्ला सो तांकां हांव कॉन्टॅक्ट करतना तांणी म्हाका म्हणल्यार इतल्या तूं अप्लाय केल्यार तुका असेल हॉटेलांत तुका इंटर्नशीप मेळ्ळें तूं चूज कर येता म्हूण सो फ्लॉरिडान तूं एक हॉटेल आशिल्ला ओमनी हॉटेल्स एंड रिसॉर्ट्स म्हाका थंय वचका म्हूण आश आशिल्ला सो हांव थंय अप्लाय करतना म्हाका तांगेल फर्स्ट इंटरव्यूज आशिल्ला त्या इंटरव्यूज जातरी त्या क्लियर करून तुका स्पॉन्सर कंपनी तुकून इंटरव्यूज आसा त्या क्लियर कोन्न जातरी मागीर लास्ट तुका विसा इंटरव्यूज सो त्या क्लियर कोन्न जातरी तुका युएसा वचा सो तशें हांव युएसाक चमकल जाली. ओके सो तुका युएसांत आसतना वर्क एक्सपिरियन्स कशें जाला थंय तूं इंडियन क्विझीन मात्र करचें आशिल्ली की थंय युएस क्विझीन थंय विंगड टायप्स ऑफ क्विझीन हे करूं आशिल्ली की तुगेले वर्क आवर्स कशें आशिल्ला सो आमकां हाजे विशयी स्वल्प सांगतवा. सो युएसा फर्स्ट वतना आमकां इंडियन क्विझीन कसं नाशिल्लें करूंक एवरीथींग स्टार्टींग तुकून एंड तयारी आशिल्ली आमकां हांव विंगडो क्युझीन केलेलें आसा तशी म्हाका मस्त नवेची शिकूं मेळ्ळी ती नवे ट्राय करूं मेळ्ळा मेजॉरिटी तांगेल नॉन वेज फूड आशिल्लें देखून सो म्हाका कम्फर्ट जोना देखून हांव कंप्लिटली भायर येवन विंगडो करूं आशिल्ला बट एक कसो प्लस पॉयंट म्हळ्यार मुगेल बेसीक स्ट्रॉंग आशिल्लें देखून म्हाका थंय वचून सुलभ जाली त्या म्हळ्यार तुका कुकींग करतना बेसिक्स पुरे तुका सेम आसता म्हळ्यार कटींग जावो प्रेप जावो त्या पुरे तुका एक आसता इंडिया जावो युएस जावो तशें त्या पुरे तुका सेम आसतना तशें तुका तितली कश्ट म्हूण जायनाशिल्ला बट एंड प्रॉडक्ट वॉज ऑलवेज डिफरंट सो एवरीथींग आय लर्न देर वॉज न्यू टू मी तशी इंडिया पशी मस्त डिफरंट जावन इंटर्न्साक ट्रीट करताच ते हांगा तुका थंय दे ट्रीट यू इक्वली एज अ शेफ
तुगेल ओपिनियन्स घेताची अँड ते मिंगल रिली वेल विथ यू, तुका डिस्क्रिमिनेशन नास तशेला आनी तशी गम्मत जाल्ले ओट. सो तुका US तू इन द कोर्स ऑफ युअर वर्क देर तुक असल कसं एक इन्सिडेंट आस की विच यू वूड लाईक टू शेअर विथ द व्ह्युअर्स टुडे. सो ॲक्च्युली फर्स्ट 6 months म्हाका तांणी एक ब्रेकफास्ट सेक्शनान तूं प्लेस केलेलो आसा. सो थंय सकाळी 7 गंटा चमकलारी हांव 2:30 थंय आसतशिल्ली. सो ते गम्मत जाता आशिल्ला आनी तांकां पुरे इंडियन म्युजीक आनी पुरे घालून आमी तांकां हांव नवे नवेची पुरे तांकां हांव इंडिया विशयी आनी सांगून ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज दिवची आशिल्ली इंडिया विशयी. आनी ताजे सतन ब्रेक जावन आपस 5 o'clock रिपोर्ट केल्यारी म्हाका रात्री 11 म्हाका शिफ्ट आसता आशिल्ला. सो मस्त पुरो जाता आशिल्ला आनी त्या 6 months आशिल्लें म्हाका. सो सांजे शिफ्टान तू कसं कुकिंग आशिल्लें तुका. सो सांजे म्हाका ताणें एक पिझ्झा जॉयंटान तूं प्लेस करून आशिल्ली ती. सो थंय हांव 250, 300 to 400 पिझ्झा केलेली आसा दिसान तूं. तशी सुलभशें दिसता जाल्यार मस्त कश्टा काम आशिल्लें ता. येता म्हळ्यार तुका टायमारी दिवका तूं जनाक तांगेली क्रिटिसिजम आयकूका तूं आनी मस्त कश्ट आशिल्ला. मागीर 6 म्हयने जातरी ताणें म्हाका फायन डायनिंगान तूं ताणें म्हाका प्लेस केलेलो आसा. सो थंय एक इन्सिडेंट जाल्लेलो आसा. हांव एक दिवस कुकिंग करतना सो भायर गेस्ट एक 12 जण डॉक्टर्स तांगेला इंडियन डॉक्टर्स एक येवन आशिल्ली एक टेबल. तशी तांगेला रिक्वायरमेंट्स आशिल्ला केलो पुरे तांकां स्पायसी फूड जावंक आशिल्ला, वेजिटेरियन फूड जावंक आशिल्ला आनी पुरे म्हूण. तशें मागीर सर्वर्सांनी येवन म्हाका सांगतना एक इंडियन टेबल आसा म्हूण. तशें तांणी वचून सांगलें तुमगेल शेफ इंडियनाची, तशी तुमी वरी करूं नाका जी तुमकां जाय आशिल्ली म्हण कितें मेळटा म्हण. तशें तांणी ते वॉन्टेड टू मीट द शेफ. तशें म्हाका तांणी भायर आपोवन तांगेलो आमी तांणी म्हगेलो फोटो आनी काडून. सो इट वॉज दे वर व्हेरी प्रावड की हां अमेरिकान तुवें म्हळ्यार इंडियन शेफ जावन आसाची म्हण. सो दे वर व्हेरी प्रावड. सो दॅट इज वन इन्सिडेंट. सो मागीर फायन डायनिंगान तूं मस्त पुरे शिकूंक मेळ्ळा. इट वॉज ऑल न्यू टू मी. हांव फायन डायनिंग येदोळ काम करनाशिल्ला. तशी लायक एक्सपिरियन्स आशिल्ला. ओके. सो इतले सकड एक्सपिरियन्स घेवन सुभद्रा US दुखून वापस मंगळूरा आयला. सो आतां तू कसं करतास. सो आत्तां हांव पुरे फुडली रेसिपीज आनी पुरे बरोवन घेतास, डॉक्युमेंट करतास. आमगेले मालगड्याला वचून फुडले पण्णा पत्रड कशें करचा, जावं पातोळी कशें करचा, जावं कोळंब तुकून पुरे घशी तुकून पुरे कशें करचा म्हणून हांव एक डॉक्युमेंट करतास. आनी म्हगेली एक माव आसा ती एक वर्ल्ड्स बेस्ट सोय भाजी चॅनंग अशी करता. तशी तिगेला वचून शिकची म्हगेली नेक्स्ट गोल आतां. तशी त्या पुरे डॉक्युमेंट करून आमगेल्या रेसिपीज आनी आळवना तशी पळयत आसा. आतां सूर शेफ बिझनेस सूर केला आपास केक्स आनी पुरे करू सूर केला. आनी एज अ फ्रीलान्स हांव आतां काम करता आसा. सो दोनी रेस्टॉरंटांत ऑलरेडी म्हाका अप्रोच केला तांणी. सो थंय काम करता आसा हांव आतां. ओके, दॅट्स व्हेरी नायस टू हियर. सो सुभद्रा, आतां तूं शिकून रांदप करता. मस्त जन मिगेल तसला कोणे केलेलं पळोवन करनासू पुरो, जो कोणे सांगिल्लें आयकून करनासू पुरो. आतां नॉर्मल ट्रेडिशनल कुकिंगांत एक शीत सारू दाळी जो उपकारी हान तूं करच्यान तूं आनी विंगड जनान करच्यान तूं डिफरन्स कसो आसा. डिफरन्स मस्त म्हणना, बट द वे वी पोर्ट्रेट आवर सेल्फ पळय आमी प्रोफेशनली आमी पोर्ट्रेट करताची. म्हळ्यार आमगेल्या स्टेशन एक सेट जावन आसता. पुरे इन्ग्रिडियंट्स जाय आशिल्ले आमी एक कडेन हाडून दवरताची. चॉपिंग आनी पुरे ऑलरेडी एक सायडा दवरून आसताची. सो तितले डिफरन्स म्हूण हांव म्हणचा तशी. सो म्हळ्यार करची रितीन तूं डिफरन्स आसा. फुडान तूं डिफरन्स आसेशना रीती करची द वे हाव यू डू इट तांतू डिफरन्स आसूं पुरो म्हूण तूं सांगता आसा. ओके. सो आतां culinary कोर्स केलेला ना तांणी न्यूट्रिशन डायट ह्या विशयान तूं मुखार वचेत की तांकां स्कोप आसता की.
तू फूड इंडस्ट्रीन चमकला तुका मस्त नमनाचा तुका स्कोप आसा तू एके डायटिशियन जावे तो एके तुका ऑन्टरप्रिनर जावका जाल्यार तूं त्या कोर येता मागीर तुका सुबिनियर जावका जाल्यार त्या कोर येता तशी इट गोज ऑन तुका मस्त नमनाच्या तुका तांतू ऑपॉर्च्युनिटीज आसाची सो या ओके सो सुभद्रान म्हळ्यार फूड इंडस्ट्री एक ॲक्च्युअली ग्लोबल इंडस्ट्री आता आम्ही CA जो इंजिनियरिंग जो डॉक्टर जो शिकल्यारी एक देशा दुखून अनेक देशा वतन ते आम्ही डायरेक्ट प्रॅक्टिस कसाने सुरू करू जायना त्यांची कसाने एक रेग्युलेटरी एक्झाम असतं त्या पास केला मात्र आम्ही थंय स्वतः प्रॅक्टिस करू जाता बट मे बी कुकिंगाक दिस नीड नॉट अप्लाय कुकिंगान तू बेसिक्स पुऱ्या कडेन तू एकूल्याक आशिल्ले देखून सुभद्राके जाल्यार हांग दुखून थंय वचून डायरेक्ट काम करूक जाल्यार आता आमगेला हांग मस्त यंगस्टर्स आसाची व्ह्युअर्स आमगेले युवा साधक प्रोग्राम पळयत आसाची हांका तुगेल मेसेज कसं सुभद्रा हांव कसं सांगचें म्हळ्यार तुमकां मन आशिल्ला प्रोफेशन तुमीची चूज कराची विंगड कोणाक तुमगेल प्रोफेशन चूज करूंक ऑपॉर्च्युनिटी दिवं नकाची आनी पेरंट्साक कसं सांगता म्हळ्यार डॉक्टर जावो इंजिनियर जावो असल मेन स्ट्रीम हाका वचूंक म्हणनाची तुमगेल चेडवान फूड इंडस्ट्रीन तुवें मस्त सकड तुमकां स्कोप आशिल्लो आसा तशी खंयची इंडस्ट्री चमकल्यार एक असो माथा दवरा म्हळ्यार तुमगेल 100% दियाची सो दॅट यू वील ऑलवेज बी सक्सेसफूल सो दीस इज माय मेसेज ओके सो सुभद्रान म्हणचे धैर्य साहस आणि परिश्रम असल्यारी यशस्सू आमगेल जाता म्हणून सो ह्या विशयान तू दोन उतर ना इतले वेळू आमगेल ह्या प्रोग्राम पळयत आशिल्ल्या पुरा वीक्षकांक हांव मालविका धन्यवाद सांगता अशीची आमगेल्या विश्व कोंकणीच्या चॅनल तुम्ही लाईक कराची सबस्क्राईब कराची ह्या व्हिडिओ तुमकां लाईक जाल्यार लाईक कराची आणि पुरा जनाक शेअर कराची धन्यवाद नमस्कार